म्हजें नांव प्रियांका रोहन कलंगूटकर. हांव हांगासर घेवन फुडें दिल्लें म्हाका नेरूल. जेन्ना ल्हानपणा पासून आमगे रातच्या घरांत चित्रां आसतालीं, जशी रावणाची, सीताची, कंस मामा कृष्णाक घेवन वयता, म्हळ्यार तेंचे तशे हावभाव हात हलप आशिनाशिल्ले. अर्जून आसतालो म्हळ्यार भान चलनासलो. मागीर जेन्ना आमगेर अकस्मात हांगा गणपती दवरलो तेन्नाच्यान म्हाज्या भावान, म्हळ्यार तो पयलींच्यानूच आर्टिस्ट. आमच्या प्रत्येक घरान एक ना एक कलाकार अशे आसा. कोण चित्र काडपी आसा, कोण थर्माकोला पासून हे तयार करून मुर्ती तयार करता, अशें आसा, बारीक बारीक करता. म्हाजे चली सुद्दां एक हे चित्रकार, तशें हांवूय. मागीर पयल्याच वर्सा म्हाज्या भावान रमेश आनी सुरेश केले. तेन्ना रमेश आनी सुरेश ही एक टी व्ही वयले एडवर्टायजमेंट, एक मंच चॉकलेटी वयल्यान. आनी कोणीय दाण्यार वचात जाल्यार म्हणटाले किरणागेर बरी केल्या रमेश आनी सुरेश. तर तातूंत ताणें एक पसरो दाखयलेलो, त्या पसऱ्यार जे मेळटा तें सामान दाखयलेलें, जालें. ती लोकांक आवडली. मागीर फुडल्या वर्सा 1.5 दीस आयलो. मागीर तशेंच ऑल्टरनेट वर्सा तशें 7 दिसांक तांणी जात्रा तयार केली. तातूंत एक बायल आसा ती फुलां विकता, एक खाज्याकार, एक बोमाड्याकार, तशेंच गडगाडो. तातूंत ताणें एक वोट दाखयलो. तातूंत एक बायल केल्ली पळय फुलां विकपी, तातूंत म्हाजो आवाज रिकॉर्ड केलो. त्या आवाजान, बाय घे गो फुलां, घे गो, फुडें कित्याक वयताय गो, आगात घे गो, अशें आशिल्लें. ती लोकांक सामकें आख्खें आमचें हॉल आशिल्लें तें भरलेलें. मागीर तेणें कितें विकती हाडून चिकट मातयेची करूं ना, ताणें थर्माकोला पासून म्हयनोभर तो तयार करतालो. मागीर आनी एकदां तेणी गडगाडो तयार केलो. लाका लाया 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 कळ्ळें गो, ती सुद्दां आवडली. मागीर कोरोनाचो काळ येयलो. मागीर चित्राय बंद. मागीर हालींच ताणें न्हू कांतारा केल्ली. आनी कांतारा करिना फुडें न्हू ताणें म्हणटकूच ताणें जायी बी तशी कांय ना, नॅचरल खंय दाखयलेलें ताणें. चुट्टा पासून तेजे फाटलो पळय आकार आसा तो ताणें तयार केल्लो. लोकांक इतलें तें आवडलें कांतारा. म्हणून आयज मेरेन कोणूय येता किरणागेर जाणा आसता बरी म्हणून. म्हणटकूच मागीर म्हणपाक लागलो म्हाका महाकुंभ करया प्रिया. आनी करया रे, कित्याक ताणें स्वता दोन ना एकदां तो महाकुंभाक गेलो आनी घरा परतलो. म्हळ्यार ताका रावूंक जायना जालें. तुमी जाणा 146 वर्सांनी तो येता. आमी काय केन्ना पळोवच्या ना न्हू. ती एकदांच तसो काळ येता की आमी तें भोगूंक शकना. ताका तळमाळो सुटलो आनी एकदां आपूण वयतलो म्हणून. तशें बॅग आसलें पळय तसो थिये रेल्वेन तो बसलो रेल्वेंतल्यान आनी दुसरे फावटी महाकुंभाक गेलो. आनी म्हाका येवन सांगपाक लागलो प्रिया अंरुचित्रा महाकुंभ तयार करता. मागीर कितें जालें, थंड जालें, हें जालें, पण टायम ताका मेळूंक ना. मागीर म्हणपाक लागलो प्रिया आसूं करिना. मागीर तें मनांतल्या मनान भाजूंक लागलें, आपुणूच कित्याक फाटीं रावप, आपुणूय करताच. म्हणून ताणें कोणाक विचारलें चित्रां खंय मेळटली. ते कोणागेर आशिल्लो साईबाबा आनी एक चली आशिल्ली. म्हणून तेणें हाडलें तें, कळ्ळें. हे 2 फक्त भायले आनी बाकीचें पळय तें घर आसा पळय न्ही, तें ताणें स्वता तयार केलां. फक्त 3 दिसांनी दीस रात ताणें तें थर्माकोला पासून तयार केलां. तातूंतल्यान ताच्यो बारीक बारीक क्रिएटिविटी म्हणटा पळय त्यो आसता. जशें पळय आमी भितर एक पंटी पेटलेली दिश्टी पडटा, कळ्ळें. कसो मार्क जल्याक आदल्या काळार आशिल्ले पळय तशें, कशी ताणें पंटी. आनी काल म्हाजी चली आयली आनी म्हाज्या लग्नाच्या तेंपा सूप हाडून दवरला हेणी सोदून. तशेंच पाटलो, सारण, जोपाव काय हे आलोचो पडना, वाळ्यान तो हाडटा. आनी हे म्हाजे धाकटे बाईचे कपडे, म्हळ्यार हेजे कशें दाखयला. बारीक बारीक गोश्टी पळय, ताका धूल कानांतली, त्यो पणट्यो. आनी पूण अशेंच आतां खंय जुंयार आमी जाणा राणेचो जुंयार तशी चित्रां आदी पासून तयार केल्ली आसा, आजुनूय ते लोक करता. तशीच दाण्यार सुद्दां आमच्या फामाद आसा. ही 250-300 घरांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी कितें जातालें, आदी 5 दीस आसताले आनी चित्रां तयार जायनाशिल्लीं. म्हणटकूच कितें करताले, 2 दीस लोकांनी वाडयले. कित्याक लोकांक ते पळोवच्या खातीर. कितल्याय बेगीन करूंक म्हळ्यार निमाण्या टायमारूच ती 3 दीस पयलींच सुरू जाता. आतां नेहागेर सुद्दां न्हू केन्नाच्यान चित्रां आदी पासून तेंच्या अन्नान पळय आशिल्लें न्हू, तेन्ना ताणें कितेंच हे दाखयलेलें लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातले लायनमॅन.
तशें तेणी बायलां तेंच्याच घरांतली कोण उमयतना उदक भरता हे सुद्दां म्हाका माड काडटा ते तेंगेर पळोवपाक मेळटाले नेहागेर. म्हणजे वेगवेगळ्या घरांनी वेगवेगळी अशी आकर्षित कलाकृती केली वयता. आकर्षित करता तिने. म्हणजे गेली आता कितली वर्ष झाली आता हे तुम्ही देखावे आमगे न्हू 4 वर्सां म्हणजे एका दर वर्सांनी म्हणजे ऑल्टरनेट वर्सा पळय हांव पळय 4-5 फावटी केले आमगे चित्र. तशें म्हणटा ते पयलीं पासूनच करताले तेगे क्रिएटिविटी आसताली आमगे आतां पळोवपाक गावता. म्हणटकूच हे 5 दिसांतले 2 दीस वाडयले कित्याक लोक आपले पयले गणपती सगळे पावयता 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो आनी निमाणे 7 दिसाचे. सो म्हणजे दांड्यार शिवोले हे देखाव्या खातीर फामाद आसा. देखाव्या खातीरूच फामाद आसा. चित्रां खातीर स्वता आपूण तयार करतात. प्रत्येक घरांनी वचत जाल्यार तेंची क्रिएटिविटी आमकां पळोवपाक मेळटली. आनी म्हाका आतां याद आसा 20 वर्सां फाटीं चल्ले जाल्यार दांड्यार एकल्यागेर न्हू गॅसीचेर कशें चुलीचेर न्हू पेज कशें काडटा तशें तोपल्याचेर फेस येतालो. पळय ती क्रिएटिविटी नवीन तेणी तयार केल्लो उदकाचो पळोवपाक आमकां दांड्यार ह्या गांवांत मेळटा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.